तुझे मुख मोळा पोळ्यो काशेता तुझ्या हजार बोडा जियो काशेता सोम्या हाव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुख मोळा पोळ्यो काशेता तुझ्या हजार बोडा जियो काशेता सोम्या हाव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आरदान तुका सोम्या आरदान तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आरदान तुका सोम्या आरदान तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोत्सांचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोत्सांचे सोम्या समर्पिता म्हज्या हस्तकायेन वळवून तूं जाताय म्हज्या येसूर बोला सांगार तूं दिताय म्हज्या कश्टार दुखान म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या हस्तकायेन वळवून तूं जाताय म्हज्या येसूर बोला सांगार तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आरदान तुका सोम्या आरदान तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोत्सांचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोत्सांचे सोम्या समर्पिता भोव मोगाळा सोम्या ह्या मंगळाराच्या दिसा सकाळच्या देसार या पुणशेतांत ह्या देव मंदिरांत तुज्या हाजरेन तूं थोडो वेळ करसूंक आमकां अवकाश मेळिल्ल्या पासत तुका आमी अर्घां दिता तुजी स्तुती आमी गायता तुजें आराधन आमी करता तुका आमी होगळाप दिता तुका आमचो मान बागयता आनी आमकां सरी एकल्याक ह्या वेळार तुज्या लागीं
तुझ्या पायांतळी समर्पित हांव. आमचें जिवीत, आमचें व्यक्तित्व, आमकां तुवें दिल्लीं बेसांवां, तालेंतां, देणी ही सगळीं तुज्या लागीं परत आमी साण येता हांव. आमकां तुवें दिलें कुटुंब, आवय बापाय, भाव भयणी, भुरगीं, कुटुंबाचे हेर सांदे, आमची इश्ट इश्टिण्यो, सयरीं दैरीं, शेजारी, ह्या सगळ्यांक आमी वावर करता आसतना आमचे सांगाती वावराडी, आमच्या वावरांत सांगात दितेल्यांनी दितेली, ह्या सगळ्यांक तुजे लागीं हाडून येता हांव. आमच्या धार्मीक भाऊ भयण्यांक, याजकांक जे हांगासर आसात, ह्या गांवांत आसात, ह्या हेर गांवांनी आमच्या वळखीची, आमच्या कुटुंबांतली, आमच्या मोगाची धार्मिकां जीं आसात, ह्या सगळ्यांक तुजे लागीं हाडून येता हांव. ह्या वेळार आमचो वावर, आमची मिनत, आमचें प्रयत्न, आमची कृशी, आमचें बेळें, आमच्यो वेगवेगळ्यो वृत्त्यो आनी प्रवृत्त्यो हें सगळें तुज्या पांयांतले आमी समर्पित आबो. तें सगळें तुज्या प्रेरणान तूं चलय. ह्या वेळार प्रत्येक जावन ह्या पावसाच्या काळार वेगवेगळ्या रुपांनी प्राकृतीक विकोपाक लागून कश्ट जाल्ल्या लोकांक, बेजाराय नासच्या लोकांक, आनवारांनी सांपडलेल्या लोकांक, आबर वारें वादळाक लागून कश्ट नासच्या निराशीत जाल्ल्या लोकांक, वेगवेगळ्या पिढे निमती, वेगवेगळ्या पिढ्यांच्या वैरासांच्या भिरांतेन कश्ट नासच्या खावचे नासच्या लोकांकी, पिडेस्तांकी, ह्या गरजेवंतांकी तुजे लागीं हाडून येता हांव. तुमचो तांचें धैर्य जा, तुमचो तांचें समाधान जा, तुमचो तांची भलायकी जा म्हण आमी मागता हांव. आनी परत ही देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आमच्या हातान आमी उबारुया. वंदन करून जीवन आमचे समर्पित वंदन करून जीवन आमचे समर्पित. ये जेजू क्रिस्ता तुका आमी आराधना आनी वंदन करता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. वंदन करून जीवन आमचे समर्पित. वंदन करून जीवन आमचे समर्पित. ये पवित्र आत्म्या तुका आमी आराधना वंदन करता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता.
Hallelujah. 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 Organi hoglap tuka somia Jesu. Organi hoglap tuka somia Jesu. आमच्या लगी मुले इल्ल्या पासोत आणि आमका हरिये का घडिये सले इल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमका बरी भलायकी आणि आमच्या जिणयेंत चालाकी आमका दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमका बावडतांत तिर केल्ल्या पासोत आणि आमच्या जिणयेंत धैर्य आमका दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमचे हात धरण सले इल्ल्या पासोत आणि आमका शेवटाक पाव इल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमच्या कष्टांनी आमकां आदार दिल्ल्या पासोत जिणयेंत बरो फुडार आमकां दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां जिणयेंत वेगवेगळी देणी आनी आशिर्वाद दिल्ल्या पासोत आमी पडुल्ल्या आपटल्ल्या वेळार आमकां बोगसाणे दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमी काळोखांत अंकारांत सांसपडटना आमकां उजवाड दिल्ल्या पासोत आनी आमच्या एकसूरपणांत आमकां तुजो आध्यात्मीक घटाय आनी सांगात दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू हरी एका दिसा हरी एका घडये फाटल्या अख्ख्या म्हयन्यांत हरी एका वेळार आमकां तुवें चलोवन आमकां तुवें प्रेरणान भरुल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमचो इश्ट जाल्ल्या पासोत आमचो मेस्त्री जाल्ल्या पासोत आमचो एक बरो सांगाती तूं जाल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमच्या अनवारांनी आमकां तुवें धैर्य दिल्ल्या पासोत आमच्या जिणयेंत लारां येताना आमकां तुवें हात धरून चलयल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां बरो पासवो सोरो नितळ उदक आमकां आध्यात्मीक तृप्ती आनी दादोसकाय दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमचो मोगाचो गवळी आमच्या जिवितांत आमी खरच भोगता आसतना आमकां खंत बेजारे भोगता आसतना आमचेर सावळी घाल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमच्या दुस्मानात आमकां राखोवन व्हेल्ल्या पासोत अनुवारात आमकां राखोवन शाबितायेन चलयल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां बरें कुटाम बरे कुटुंबाचे सांदे सांगाती आनी शेजारी फावो केल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां बरी मालगडी आनी तांचेतान बरी लिसांव आनी बेसांव आमकां दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां बरें काम आमच्या पोटाचो ग्रास आमकां वृत्ती प्रवृत्ती तुवें दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या पासोत आमकां जिणयेन खुशी आनी दिल्ल्या पासोत आमची क्रशी तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू गोडगोडो जगलाणे वारें पावस येताना आमकां राखोवन व्हेल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ती शेगुणांनी आमकां तुवें भरुल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमची मागणी त्या सवा विनवण्यो प्रार्थना तुवें आयकल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां जिणयेन संतोष समाधान दादोसकाय तृप्तेन भरुल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमकां तुज्या बापाची वळख आनी एकामेका शेजाऱ्यांची एकामेकाची वळख आमकां दिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू ह्या वेळार हांगासर ह्या देव मंदिरांत ह्या पूर्ण शेतांत जो हांव पाव दुसऱ्याचें प्रेरण जोडूंक आमकां तुवें आपोवन हाडिल्ल्या पासोत अर्गानी होगलाप तुका सोमिया जेजू आमी आमच्या वेगवेगळ्या बेसांवा पासोत परत सोम्या घरगां दिता हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत ह्या गिता संगी सोम्याक आमी परत होगळाप स्तुती गावया होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता
पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हांव मोग करता जेजू मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजा हांव कालतो रावता हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजा हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजा तू राव सोम्या तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजा तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू काळजा परत एकड्या होगळा दिता जेजू पिता जेजू हांव होगळा दिता जेजू हांव होगळा दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळा दिता जेजू हांव होगळा दिता जेजू हांव होगळा दिता जेजू काळजा मोगाच्या बाबानो भयणीनो आमकां सोमी म्हणटा भिये नाका भिये नाका भिये नाकात हांव तुजे सांगत आसां हांव तुमचे सांगत आसां सर्वेस्पर एका शिपाया बरी म्हज्या बोगलेन सदांच रावता अशें म्हूण किर्तनगार आमकां कळयता वा किर्तनगार आपणाची भद्रती तो उसारता सर्वेस्पर एका शिपाया बरी सदांच आपल्या बोगलेन रावता एक शिपाई ह्या सोजेर ताच्या हाताखाल कोण आसा देश आसूं जागो आसूं मनीस आसूं फौज आसूं वा राय वा आनी कितेंय आसूं त्या सगळ्यांक रातच्या तल एक विशेष एक ताची एक रीत जाता ताची खाली रीत म्हणच्या वरी ताची एक मिसांव जाता आनी सर्वेस्पर आमच्या बोगलेन एका शिपाया बरी भिये नाका म्हणल्या एका विशेष एक आध्यात्मीक भासावणे सगळें आमच्या सांगात आसा तो म्हणटा मोईचे इजिप्तांत वचून इस्रायल लोकांक मुखेलपण दिवंक भियेताना सर्वेस्पर म्हणटा भिये नाका हांव तुजें सांगत आसा म्हूण बेतकाटी ताच्या हातांत तो दिता बेतकाटी एक संकेत पूण सर्वेस्पर ताच्या सांगत आसून ताच्या मुखेलपणाच्या पयणांत ताचो सांगाती जाता जेरेमिया प्रवादी म्हणटा हांव भुरगो म्हाका उलोवंक कळचें ना आनी भिये नाका तुजी राखवण करूंक हांव तुजें सांगत आसां अशें म्हणून सर्वेस्परान ताका सांगात दिलो जेरेमियाचें ग्रंथ आवास्वार 1 वळ 8 लुकाची सुवार्ता मागण्याची सुवार्ता थंयसर जाकारी मागण्या संगी जाकारीच्या मागण्या संगी देव मंदिरांत ताणें आसच्या संगी वा देवाळांत आसच्या संगी ती सुवार्ता सुरवात जाता आनी निमाणें जेजूच्या स्वर्गार रावना वेळार शीस सदांच देवाची स्तुती करून ती सुवार्ता आखेर जाता आसतना थंयसर जाकारी एका तरेच्या खाव जेणेन बियान भरता आसतना देवाचे उतार ताका मेळटा भिये नाका देवान तुजे मागणें आयकलें देवान तुजे मागणें आयकलें मोरी कलो आपणाक करी खबर ह्या विशयान भियेत आसतना कावज येत आसतना घुस्पट आसतना कितें म्हूण समजना तेल्या वेळार
भियेनाका देवान तुजेर दया दाखयल्या. लुकाची सुवार्ता अवस्वार 1 आनी 30. गोवळी जेजूच्या जल्मा वेळार एका सणे तांकां कोलगेक संदेश मेळटा आसतना भियेताना कावज येताना भियेनाकात तुमकां संतोशाची खबर आवडून आयला. भियेनाकात तुमकां संतोशाची खबर आवडून आयला. लूक 2 अवस्वार 10. सिमोन पेद्रू थोडे फुडें भियेता कावज येता घुस्पडटा. भियेनाका ह्या फुडें तूं मनशांक पागतलोय. भियेनाका ह्या फुडें तूं मनशांक पागतलोय. लूक 5 अवस्वार 10. दर्यांत जेजू चलोवन येताना धर्मदूत भियेले. दर्यांत मनीस चलनात तर मेल्ले आसतले म्हूण भियेले. भियेनाकात वसा आनी म्हज्या भियेनाकात धैर्य घेया हांव सुतो अशें म्हळें जेजून. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत स्त्रियांक जेजूची कूड सोदून आयिल्ल्यांक जिवंत जेजू भेटतना एका सणेन भियेलीं. भियेनाकात वसा आनी म्हज्या भावांक सांगा अशें म्हूण आदेश दिलो. तांकां धैर्यान भरलें. आनी आज खंडीत स्वामी आमच्या हरी एकल्या लागीं आसतलो. आमच्या कश्टान वरांनी आसतलो. आमच्या कावजेनी भिरांतेनी आसतलो. आमच्या पिडे शिडेनी कंतीनी बेजारांनी किन्नात्यांनी डिप्रेशनांनी आसतलो आनी आमकां धैर्यान भरतलो असलें एक धैर्य आमकां तो कळयता दिता वाडटा. थोडे बायबल शिकप्या प्रमाणे भियेनाकात म्हणलो शब्द वा त्या अर्थाचे संदर्भ अख्ख्या पवित्र पुस्तकांत 365 फावटी वा 60 आसात खंय. 300 350 वयर वा 365 फावटी वा 60 फावटी भियेनाकात म्हणलो शब्द वा तल एक अर्थ हेंच्या तल एक संदर्भ पवित्र पुस्तकान आसात. आनी हरी एका दिसा म्हणल्या बरी देव आमकां भियेनाकात म्हणटा. स्वामी आमकां भियेनाकात. तुमच्या कश्टांनी बेजारांनी कंतींनी दुखांनी भिरांतेनी गांवजेणी किन्नातेनी तुमच्या अस्कतकायांनी तुमच्या ल्हानपणांनी वाचा. आनी असल्या एक विशेष आध्यात्मीक धैर्याच्या उतरा संगी आमी आमची त्या सभां आमच्यो विनवण्यो सोमयाच्या पांयांतळी आमी व्हरुया. सोमया आमकां आयक अशें आमी म्हणया. सोमया आमकां आयक. कोविड वा कोरोनाच्या भिरांतेन आसलेल्यांक तुमचो सांबाळ नदर आनी भलायकेन सांबाळ म्हणून आमी मागता आबो. सोमया आमकां आयक. थोड्या गांवांनी प्रगताच्या नांवान लोकांची दुर्गती जाते आसा. आमच्याच गांवांनी बळकुंजी आनी भवानी लोक भिरांतेन आसा. आपणांनी रुता केल्लो जागो आपणें रुता केल्लें बेळें आपणें रुता केल्ल्यो वर्सां आनी वर्सां मेरेन रुता केल्ली भुंय ती वेता म्हणली भिरांत आसा. तसल्यांच्या भिरांतेन तांकां पयस करून भिरांते तांकां पयस करून तांकां गरज असो आदार धैर्य लाभय म्हूण आमी मागता आबो. सोमया आमकां आयक. ह्या दिसांनी प्राकृतीक विकोप थंय जाता आसात. आवरा वरवीं गांवूच बुडलेले आसात. आसामांत 25 जिल्ल्यांनी आवरू येतच आसा. 22 लाखां वरवीं लोक येदोळसो निराश्रीत जाला. लागीं लागीं 125 वरवीं चड येदोळसो मरना जाल्यांत सगळें आस्त वा तांणी रुता गेल्लें सगळें उगडावच्या स्थितीर तीं आसात. तस जाल्यार लोकांक धैर्यान भर आनी भरवशान भर म्हूण आमी मागता. सोमया आमकां आयक. थोड्या कडेन राजकीय वा सामाजीक नागरीक मुखेल्यांकच ह्या दिसांनी धरतात. तांचेर हल्ले चलयतात. पंचायताच्या अध्यक्षांकच हुद्देदारांकच जीव शिमारचे आयले वार थंय आयकूंक मेळटा.
तांकां तुनसू तांच्या वाबरांत तांच्या मुखेलपणांत तांकां भद्रती लाभय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. ह्या दिसांनी प्राकृतीक विकोपांच्या पट्टेर भुंयकां बी थंय आयकूंक मेळटा. आमच्या सुबावारी राज्यांत मैसूरांत कोडागूंत सुळ्यांत हासन जिल्ल्याच्या थोड्या गांवांनी भुंयकांप जाल्ले भशेन खबरो आसात. प्राकृतीक विकोप भुंयकांपाच्या भिरांतेन आसल्या लोकांक तुमचो सांबाळून धर म्हण आमी मागता सुम्या आमकां आयक. प्राकृतीक विकोपां जाताना निर्वाण करचे सोजेर आसात, स्वयंसेवक आसात, बेसरकारी आनी सरकारी संघटना आसात. ह्या सर्व स्वयंसेवकांक आनी वाबराड्यांक तुमचो प्रेरणान चलय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. रागान द्वेशाक लागून थोड्या वादांक आनी प्रतिवादांक लागून सार्वजनीक आस्ती वस्तू पिठो करच्यो नाश करच्या तले आयल्या वारेन रैला सबारशी उलपायल्या तली घडितां तेणे जाते आसात. आमच्या लोकांक नागरिकांनी सार्वजनीक वस्तू जतनायन आपणाच्योच वस्तू आनी आस्त म्हणून सांबाळच्या तले बरें मौन आमकां लाभय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. ह्या दिसांनी इस्कॉलां सुरवात जाल्यांत इस्कॉलांनी भुरगीं वेतस आसात. थोड्या कडेन तापाच्या बियांनी थोडीं घरां रावलेलीं आसात. हें सगळें बरोच फाटल्या 2 वर्सांनी शिकपाची एक संपूर्णता घडोवन आसलेले संदर्भ आसले तरी ह्या वर्सा सगळीं उमेदीन इस्कॉलाक गेलीं भुरगीं आसात. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तूं सांबाळ, तांकां शिकयतले शिक्षकांक तुज्या प्रेरणान तूं चलय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. ह्या दिसांनी वृत्तीभार शिकपाक वचूंक तयारी करते आसात. अर्ज्यो घाल्यात, फीस दिते आसात. मुखल्या दिसांनी वृत्तीभार शिकपाक सुरवात जावची आसा. ह्या थोड्या कडेन सुरवात जाल्यान वेगवेगळ्या शिकपांनी प्रत्येक जण आमच्या गांवकारांनी आमच्या फिरगजांतल्या लोकांनी वेगवेगळ्या वृत्तीभार शिकपाक तांणी अर्ज घाल्ले आसा. तांचें शिकाप बऱ्यान जावच्या दिशेन तांकां तुज्या प्रेरणान चलय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. फाटल्या दिसांनी वृत्तीभार शिकपाक रीण घेतलेलीं आवय बापूय आसात, कुटुंबादारां आसात. तसल्यांनी रिणाचें वजें चड भोगीन आसतना वेळार लीन पाठी पावीत करच्या सांगता तांच्या भुरग्यांचें शिकाप बऱ्या शेवटाक पावोन बरें फलितांश तांकां बरें वृत्तीपर जिवीत फावो कर म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. फाटल्या दिसांनी पावसा वरवीं घरां पडलेलीं आसात, दोरे पडलेले आसात, घरांचेर दोऱ्यांचेर रूख पडलेले आसात आनी आमच्याच गांवांत नश्ट जाल्लीं आसात. असल्या नश्टांक सांपडलेल्यांक तुमचो धैर्यान सांबाळन तांचें जिवीत तूं चलय म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. उदकाचें अवघड फाटल्या दिसांनी जाते आसात. भुरगीं उदकान पडलेलीं घडीत आयकूंक मेळटात. ह्या उदकान वळून गेलीं घडीत आयकूंक मेळटात. ह्या दिसांनी उदकाच्या लोटांत हांवन आवरांत हांवन वेगात हांवन आमकां राखून व्हर म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. जिणयेंत नश्ट कश्ट भोगून जिणयेंत एक निरासपण भोगलेली, देदेस्पर जाल्ली, किन्नात एक डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात. जिणींत होगडावंक मन करतलीं ह्या दिसांनी सडल्यांत. फाटल्या तेंपार आमच्याच गांवा बावारी एकल्यान आपल्या त्या धाकटुल्या भुरग्यांक बांयंत उडोवन बायल एक लोटून घालून आपुणी उडोवंक पळयलें. त्या भुरगीं मरण पावल्यान ती आवय बापाय ती चिकित्सा घेवन आसात. तस जाल्यार कुटुंबादारांक तुमचो धैर्यान सांबाळ तांच्या जिणयेंत तांणी अर्थ धरून तांच्या जिणयेंत भरवशान मुखार वचोंक तांकां फावो कर म्हण आमी मागता सुम्या आमकां आयक. थंय राजकीय अस्थिरता जातच आसा. मुखेली एकामेका झगडते आसात, वद्दवरण करते आसात, आपापले पंगड बांदून आसात. लोकांचें गांवचें नागरिकाचें बरेंपण पळोवच्या बदलाक आपापल्या वादांनी, आपापल्या पार्टींनी, आपापल्या पंगडांनी दंड बांदून आसात. तसल्यांक तुमचो बरें मन लाभ करून तांणी तांचें मुखेलपण लोकांच्या समाजाच्या गांवांच्या बरेपणा पासून तांणी वापारीशें कर म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. सर्व धार्मीक याजक धार्मीक भाव भयण्यां पासून आमी मागता. संस्थांचेर धार्मीक घरांचेर आयल्या वार हल्ले एटॅक्स जावचे परत आमकां आयकूंक मेळटा. सर्व धार्मिकांक आनी धार्मीक संस्थे तुमचो राखून व्हर म्हणून आमी मागता सुम्या आमकां आयक. ह्या दिसांनी तरणाटींच वेगवेगळ्या पिढ्यांक बली जाते आसात. पोरच्या पोर उलयल्लीं या आमच्या संगात आसलीं
काळजागाताक वळख जाल्ली वा कॅन्सराच्या पिडेन कोश्टोन आसचे आमकां आयकूंक मेळटा तसल्यांक तूं तुंस बरी भलायकेन सांबाळन वर म्हणून आमी मागता भो. सुम्या आमकां आयक. जुलय म्हयन्यांत आमच्या भारत देशाच्या राष्ट्रपती चुनाव जावचो आसा. वो चुनाव बऱ्यान जावन एक बरो मुखेली एक राष्ट्रपती जावन सगळ्या भारताक एक प्रेरणान मुखेलपण दिवच्या तसलो राष्ट्रपती तसले राष्ट्रपती जायशें तुंस हे सगळे चुनावाची प्रक्रिया चलोवंक प्रेरण जा म्हणून आमी मागता भो. सुम्या आमकां आयक. वेगवेगळे वृत्तेचे फाटल्या दिसांनी प्रत्येक जावन मासले पाकपी वृत्ती आसात वृत्तीपर आसात. तांणी नश्टाक पडलेलें आसा वृत्तेक ह्या दिसांनी वसोवंक जायनातलें आसा तसल्यांक राखून वर म्हणून आमी मागता भो. सुम्या आमकां आयक. अख्ख्या संवसारार काणा तत्वार जावचो आसा अशें म्हण अंदाज वाकमोलां दिल्लीं आसात. विश्व संस्थान आमी एकामेका काणाचो बरो वापर करून एकामेकाच्या गरजांक पावून कोण गरजेवान आसा काणाच्या दिशेन पिवाना दिशेन आदार जायशी प्रेरणा आमकां कर म्हणून आमी मागता भो. सुम्या आमकां आयक. हांगासर आयिल्ल्या ह्या सर्व सांज जुवां पाल दुसऱ्याच्या भक्तिकांक ह्या पुणशेतान आयिल्ल्या हरी एका भक्तिकाक तुंस बेसावानी बर म्हणून आमी मागता भो. सुम्या आमकां आयक. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जाय नाका भिये नाका म्हज्या बाळा. आसाय तूं म्हज्या तळा हातार मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा म्हणटा सोमी आमकां हें गीत आमी गावया. ये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या तळा आतार. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या तळा हातार आसाय तो म्हज्या तळा आतार. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या तळा आतार. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या तळा आतार. भेट तुका दिसतना कंत तुका बघताना भेन तुका दिसताना कन तुका बघताना. एक सूर आसून कोणूच नासताना भेन तुका दिसताना कन तुका बघताना. एक सुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीच सांगचोना केदीच सांगचोना. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या तळा आतार. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या तळा आतार. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा
आता पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका निराश जाऊन बरोबर सांगताना निराश जाऊन बरोबर सांगता पातयेनी सुकून सेल्वोनी येताना कितीच सांगसोना कितीच सांगसोना बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता मुखार तुझं धरून मोजो पिता तुका मोजो सांगा बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता दुश्मन के ताना सैतान नाटताना दुश्मन केंटाना सैतान नाटताना दुश्मन के ताना सैतान नाटताना पटकान पडून खालीच रडताना पटकात पडून काळीज रडताना नानी साई बघून लस्त दिसताना कितीच सांगसोना कितीच सांगसोना बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता मुखार तुझं धरून मोजो पिता तुका मोजो सांगा बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता बिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता आसाय तो मोच्या तळा आता आसाय तो मोच्या तळा आता बिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता बिये नाका मोच्या बाळा आसाय तो मोच्या तळा आता एक आवय बरी एका बापाय बरी म्हज्या बाळा म्हणल्या बुल्या संगी आमकां तुज्या हाताचेर तुवें दवरल्या पासत तुज्या तळा हातार आमकां तुवें सांबाळन भद्रते दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता भोव आनी मुखारी हरी एका दिसा हरी एका घडये तुज्या तळा हातार तुज्या हातार आमकां सांबाळन जगोवन जतनेन तूं सांबाळ म्हूण मागता भोव आनी आशिर्वादांनी बर म्हणून तुजे लागीं आमी येता भोव सोम्या आमकां आशिर्वादांनी बरो ह्या वेळार येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत आमी गावचें
विद्यावोडा सकारामेंता सशाग्रमण करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदारिया सर्वोन्मेच्या अस्तित्विश्व्या बाबाताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे खुदा उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका तो गायच्या स्पिरिटा समसमीना पडटा आमेन. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रमेंता तुझ्या कस्ताचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सर्वण जवळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन. शनैदोळ स्वामी देवाक जेजू करगां पाटयली ताजी स्तुती होगळप केली आशिर्वाद आमी जोडून घेतली. आतां आमी आमकां सुमिसाच्या पवित्र बलिदानाक आयती करया. आज जेवण दान जावन दिलां ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेस पयलो वाडो मुर्दोम दिवन आधार दिला विन्सेंट जेबी पिंटो सान पेद्रू वाडो ताच्या जल्मा दिसा संदर्भार देवादीन विक्टर बेनेडिक्ट पिंटो अजत्म्याक दिवचे फेल्सी पिंटो सान पेद्रू वाडो देवादीन मॅन्युएल पाउलिन फेर्नांडीस अजत्म्याक दिवचे फ्रांसीस फेर्नांडीस फ्रांसीस पयलो वाडो रेका सिक्वेरा देवाकर गांसान नित्यादार वाडो विल्मा डिसोजा अर्गांसान फ्रांसीस पयलो वाडो फ्रेडरिक लोबो तांच्या तेसावां खातीर सान पावल वाडो मार्गरेट थावरो देवाकर गांजावन जेजूच्या पवित्र काळसा वाडो सुनील गोम्स देवाकर गांजावन बायल्या गांवांत बरें काम मेळ्ळ्याक निर्मार्गा निकोल नियोला मरिया लोबो देवाकर गांजावन पांपे दुसरो वाडो पुलगतींतल्या सरतम्या खातीर दिवचे लॉरेन्स पिंटो वेलंकनी वाडो सिस्टर लॉरेन्सिया डिसोजा बेथनी बाजपे देवाकर गांजावन रेश्मा रोड्रिगस मुंबई हांगासर मागून गरजागो विकून गेल्या देवाकर गांजावन अन्नी फेर्नांडीस फेरार तुज्या बऱ्या भलायके खातीर तशेंच आमच्या आयसर गरजा इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार भक्तीपुणी आमी मागया. भक्तीन मुरबेन तुका वार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेची दिन्या सोम्या किते पाटी आमी देव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय लागलाय दयेन तुज्या काळजा मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोमान क्रिस्ताची जेजूच्या भक्तीन मुरबेन तुका वाटा सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेची दिन्या सोम्या किते पाटी आमी देव
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे याचो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो आयच्या दिसा संदेश आमी अशें स्वीकार करया जेजू विणे बुडटाव जेजू सोवे वाटताव बुडचें आनी वाटचें जेवण म्हणणे जिनयेची वाडावळ ह्या दिसांनी मस्तू कडेन उदका उगडा उदकांत पडचें उदकांत पडोवन मरचें या उदकांत पडोवन अर्द जीव जावन आस्पत्रेक व्हरचें अशें आयकूंक मेळटा आमच्या जिनयेंत जिवीत म्हणल्या एका दर्या सागोरांत आमकां थोड्या फाटी बुडुल्ल्या बरी जावंक पुरो पडुल्ल्या बरी जावंक पुरो आमचें आनी जालें म्हणल्यार बरी भोगोंकी बरो पूण जेजू विणे आमी बुडटाव जेजू सोबें आमी वाडटाव आमची वाडावळ जाता आमची आध्यात्मीक आनी समग्र प्रगती जेजूच्या सांगातान जाता अशें देवाचें उतर आमकां कळयता जेजू विणे बुडटाव आमी जिणयेंत बुडचें नाका पडचें नाका आमी जेजू संगी आमची वाडावळ घडोवन दी आमची समग्र प्रगती सुधराप घडोवन दी म्हूण मागून सांजू हांव पावल दुसऱ्याचें प्रेरण हे दिशेन आमकां मागून नितळ काळजां मोनांनी ह्या पवित्र बलिदानान पेटोवन जाका आमी मुखार सरया आमची उणेपणां आमची अस्कतकायो आमची आमचें ल्हानपण चड सबारशे फावटी आमी जेजू विणे सोलोवंक प्रयत्न केल्लें जेजू विणे पयन करूंक प्रयत्न केलें जेजूच्यो सांगात सोदिनासतना आसलें ह्या सगळ्या पासत आमी सोमया लागीं बोगसाणें मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनाची तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेन सदां संकार करुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेच परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देव आमच्या सर्गींच्या बापा तुंबा वाट्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भाग्यवंत सांजू हांव पावल दुसऱ्याक पवी साबेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां खूब फावो खेळ आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा इस्रायलितांनो तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबां विरोध सरेस्परान सांगलां ते उतार आयका पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विसला देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां केस धाडटलो पयलेच थारयनासतना दोग मनीस सांगता पयन करतात आपणाक शिकार मेळनासतना रानां शिवूंक गरज घालता आपलें कांय धरिनासता दोलींत शिवाचो पिलो गुरगुरता
पांच मांडूंक ना जाल्यार सुकणे धरणीर झाडान संपडटा. शिकार संपडनासतना झाड धरणी वयलें वयर उरता. शारान तुत्तुरे वाजयल्यार कोण तरी भियेनासतना रावात. सर्वेस्पर विघ्न हाडिना जाल्यार शारान ते येता. ना सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गुट उगडापे करिनासतना कांयच करिना. शिव गोरोस घालता कोण भियेनासतना रावात. सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासतना कोण रावात. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसपट केली तशें हांवें तुमची देसपट केली. उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंग्ला भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजे अशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पर देखून इस्रायला हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. तुझे नितीचे वाटे म्हाका आसलय सर्वेस्परा. तुझे नितीचे वाटे म्हाका आसलय सर्वेस्परा. वाईट सोम करपी देव तूं न्हय. गोट्यांचे वारें लेगून तुका जायना. गरवी तुजे मुखार आपली पडय दाखोवन सकाना. तुझे नितीचे वाटे म्हाका आसलय सर्वेस्परा. अधर्म्या तूं कांटळताय. फडकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रगताक ताणेल्यांचो सर्वेस्परा कांटाळो येता. तुझे नितीचे वाटे म्हाका आसलय सर्वेस्परा. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. सर्वेस्पराची वाटा पळय आसा. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेव रावता. Alleluia, 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 Krista jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सवयाचो तुमचे सगळे आसो. सा माते बाबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत जेजू दोणीर सोडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सारोवरांत एकाच सणे एक व्हड वादळ उठलें. दोणी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तो ताचे शिस ताचे सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बाचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो गुणो बाबार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले,
कोसोलो मनीस वो वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू विणे बुडताबू जेजू सोबे वाटताबू. क्रिस्ता थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो पापा सान जुआंव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो एक हाताचें शास्त्र म्हण आसा. हाताचें शास्त्र म्हळ्यार कांय हँड सायकॉलॉजी म्हणयेत. आमच्या हाताक एक शास्त्र म्हण आसा. हें ज्योतिश्य शास्त्रां न्ही, गीठ पळोवन आनी गायले परत हें न्ही. नीज जावन एक हाताचे अर्थ आमचे हात तितके बारीक मोठे आसतात पूण ती गजाल वेगळी. पूण हातांत एक वेगवेगळें रूप म्हण आसता. देखून ताची एक पट्टी करची जाल्यार कशें आसता म्हळ्यार थोड्यांचे हात डीजे हँड्स काय. डीजे हँड्स म्हळ्यार डिजिटली जंपींग हँड्स म्हळ्यार ते हात खंयच्या मोबायलार जावं खंयच्या लॅपटॉपार जावं घडये भितर टाटा टाटा पटा कर रावल्यार बासार रावल्यार ते घटा घटा करनासतात थोडी तरणाटी. म्हळ्यार वयर पळोवनी हांगा टायप करनासतात म्हळ्यार तितले एक फास्ट डिजिटली जंपींग हँड्स डीजे हँड्स. तातूंत हातांनी 4 बोटां आहात गी 5 आसात गी 40 बोटां आहात गी कळना म्हळ्यार तितले कटा 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 टापाटा करनासतात म्हळ्यार ती डिजिटली जंपींग डीजे हँड्स. मागीर थोडे हात ते कॉफीन हँड्स म्हण आसतात. कॉफीन हँड्स म्हळ्यार पेटीन कशे आसतात पळय हात ते अशें उखल्ले ठप्पा पडटात. जीव आसाना थंड फ्रिजांतावन काडिल्ल्या बरी नाल्यार डीप फ्रिजांतावन काडिल्ल्या सादारण मासले बरी. थोड्यांचे हात कांय ना ते इगर्जींत ते सादारण अशेंच आसचे म्हळ्यार वयर हाडल्यार कांय डायबिटीस हे प्रेशर चडत म्हणून बेरांत गी हार्ट अटॅक जायत म्हणून भिरांत गी म्हळ्यार ते सगळेच अशें धरून आसचे म्हळ्यार कितले ताका एक जीव नातले हात आसतात खंय थंय थोड्यांचे आसतात. ते तांचे हात म्हणी मेळोंक गेल्यार एक सादारण मरणा कडेन हात मेळ्ळे बरें जाता सादारण म्हळ्यार तितले चाप्पे तांतूं कांय सकतच आसना. तांकां कॉफीन हँड्स म्हणयत खंय. कॉफीन हँड्स म्हळ्यार पेटीन कशें हात आसतात पळय ते अशें आसचे. मागीर अशें धरून काडल्यार इल्लें धरल्यार थप्प पडटात ते धरनंतर रावचे पडटा मागीर ते इतले कोल्ड आसतात तशें आसतात थोडे कॉफीन हँड्स. मागीर थोडे हाय फाय हँड्स आसतात. हाय फाय हँड्स हाय फाय तांचे कांय ना केदाळे हाय फाय तांकांय हाय हांकांय हाय तांकांय हाय 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 पूण व्हडलें स्ट्रेंथ ना ते पळयतना कळटा सादारण ते व्हडलें कांय स्ट्रेंथ तातूंत ना म्हणून. हाय फाय हँड्स म्हळ्यार ते पुरा हाय हाय ते मेळिल्ल्याक हात मेळोवचे ताकाय हात आतां फाटल्या 1-2 वर्सांनी हातांनी मेळोवंक नात जाल्यार एक जिणयेन कशें म्हळ्यार ते मेळिल्ले सक्कडी भूर हातच मेळोवन वेचे तांच्या हातांत फुल्ल एक आर्टिफिशियलिटी दिसता. सक्कडी हात मेळ्ळे जाल्यार पुरो आर्टिफिशियल म्हणून चिंतचे नाका पूण ते हाय फाय हँड्स ते पळयतना कळटा पुराय की सादारण गंध जाता आनी हात मेळोवचे बेश्टे म्हणल्यार बरी एक भोगता म्हळ्यार ताच्या बदलाक हात मेळ्ळे नासल्यार बरें म्हळ्यार ते हाय फाय हँड्स ते हाताची एक शास्त्र ते. मागीर थोडे AK-47 हँड्स आसतात. AK-47 हँड्स आतांच्या भुरग्यां कडेन पयलें बरो आने तिमिंगलां मार्केटींतले मागीर फेस्तांतले ते पूर हाडल्यार भुरगीं खेळटालीं 1-1 वर 2-2 वरां पुरा एका कोणी सैरी येताना बास्केटीन हाडलें सुमार एक आंटीन दिल्लें मागीर अम्मान दिल्लें अंकलान दिल्लें पुरा टेड्डी बॅर तें बॅर हें बॅर आनी पुरा रास घालून खेळून आसतात दाखोवन आनी बरें. पूण आतांची भुरगीं तशीं न्ही. आतांच्या भुरग्यांक 2 आयटम मात्र जाता तीं खेळोंक ते खंयचे म्हळ्यार आनी हें एका आवयन सांगिल्लें म्हाका एक घालें म्हळ्यार आवयचें स्मार्ट फोन तें दिल्यार भुरगें फेस्ट खेळटाय. दुसरें घालें तिजे ते भुरग्याक एक रायफल तिची एक बंदूक ल्हानशी ती दिल्ल्या कुठले मम्मी तुका हांव शूट करता डॅडी तुका शूट करता दट्ट तुका शूट करता म्हणटाय म्हळ्यार ते ल्हान आसतना शूट करूंक शिकचें भुरग्यान.
तांकां मार्केटीन जावन हाडून दिला एक अंकलान एक बंदूक हाडली हे पिस्टल काली जावं पुरो मागीर एक आंटीन एक हाडली आनी कोण हाडलें आतां ताका कितें काम काडलें म्हणून तातूंत तें शूट केल्ले बरें करचें आवाज जाता टक टक जाता ओट जाल्ले पण जावं की पुरो उरल्यांगेंचें जायना जाल्यार तशें AK-47 म्हळ्यार तांच्या हातांत एकच तलवार आसता कोयती आसता सुरी आसता ना जाल्यार AK-47 कालेमणी आसता म्हळ्यार तांच्या हातांत ते वस्तू आसाचे म्हणना तांचे हात तशेंच कोणाय की उबारचेत मारूंक गुत्त म्हणल्यार बरी सादारण ते AK-47 हँड्स खंय तले हँड्स नाकात भिरांक कोळते मागीर मागीर आनी एक तराचे हँड्स असतात खंय ते कशें म्हळ्यार जॉयफूल हँड्स तांणी हात मेळयताना एक खुशी जावची म्हळ्यार त्या एका हातांनी बळ आसता एक सकत आसता आनी उरल्या तराचे आसूं बरें हांव सक्कडी सांगना सोडया सक्कडी सांगल्यार आमचे हात कळले म्हणून आमी पुरा मागीर म्हजो कळलो हांवें हात धरल्यार हाय फाय जाता हांवें हात रेज केल्यार AK-47 जाता पुरो आमी लेखांक घालचे नाका जॉयफूल हँड्स म्हणून त्या हातांनी एक बळ आसता त्या हातांनी एक सकत आसता त्या हातांनी एक ग्रूप आसता तांणी कोणाक हात मेळयले जाल्यार आनी कोणाय की तांकां हात मेळयले तांकां एक धैर्य भरता तले ते धैर्य दिवचे हात ते प्रोत्साहन दिवचे ते सपोर्ट करचे हात आनी एकल्याक लोटून घालचे हात न्ही आनी एकले उखोवन धरचे हात एकल्यान त्या भुरग्यांक बांयक लोटून घालन मागीर लो बायलेक व्हरून लो लोटून घाली बांयक तले हात न्ही ते जॉयफूल हात म्हळ्यार जॉयफूल हँड्स म्हळ्यार संतोशाचे हात जेजूचे हात असले संतोशाचे हात जॉयफूल हँड्स सपोर्टींग हँड्स एनकरेजींग हँड्स आनी ओल्या हातांनी अजापां जातस वेतात विस्मितां जातस वेतात आनी तांची एक पट्टी केल्यार 4 तरांचे अजापांय आसात थोडी मिरेकल्स ऑफ हिलींग गूण करचे अजापां ताचे जावन जातात साबारांक ताणें आपण गूण केलें घोडकारांक जावं आनी कोणाक जावं दिश्ट नातल्ल्या आपण गूण केलें बरी भलायकी दिली आयच्या वांजेल माथेवाच्या आवास्वारांतलो 8वो आवास्वार ताच्या पयलें सुमार जाणांक गूण केला छत्रपतीच्या साकराक मागीर एकल्याक आनी 12 जाणांक पेद्रूच्या सासूमाईंक तांकां तिका धरून ताणें उडयले ते ताची हातान मिरेकल्स ऑफ हिलींग जातात बरी भलायकी दिवच्या तसले हात आनी घडितां आनी अजापां ताच्या हातांत तावन घडटात मागीर ताच्या हातांत तावन मिरेकल्स ऑफ एबंडन्स जातात गे म्हळ्यार दादोशी जावच्या तले घडितां ताच्या हातांत तावन घडटात 2 मासल्यो ल्हानश्यो खंयच्याकी भुरग्यान दिल्यो मामीन बाजून दिल्ल्यो कोणा टिफिनान घालून 5 उंडे इल्लेशे कांय एकल्या दोगांक पुरो ताच्या हातांत वेताना ते मिरेकल ऑफ एबंडन्स जाता ताचे हात एका विशेष एक लोकाच्या बिरमोतीन दयाळायेन भरून ताचे हात उबारले जातात मिरेकल्स ऑफ एबंडन्स भोव दादोसकायेची अजापां भरून येवच्या बापाची अजापां ताची जातात मिरेकल्स ऑफ एबंडन्स मागीर ताच्या हातान आनी एक तरेची अजापां जाता मिरेकल्स ऑफ डेलिव्हरन्स कोण वायट सक्त्यांनी आसा कोण सैतानाच्या या देवसाराच्या सक्त्यांनी सांकळींनी बांदून आसले आसात तल्यांक तो आपडता आनी उठ भायरे या अशें म्हणटा आसतना मिरेकल ऑफ डेलिव्हरन्स सुटकेची वा एक नवेपण भरच्या तले अजापां ताच्या हातांत जावन जातात आनी एका तराचे अजापां ताच्या हातांत जावन जातात मिरेकल्स ऑफ नेचर प्रकृतीचे अजापां आमी एक पिक्चर पळयलां अशें जावंक बरो मंजेश्वरी गर्जीन ती तशें आसा थंयसर एक आल्तारीचेर एक बोटी बरी आसा आनी थंयसर जेजू दर्यांत पैण करता आसतना ताचे हात उबारले आसा त्या हातांत शांतपण आसा त्या हातांत धैर्य आसा त्या हातांत दादोसकाय आसा त्या हातांत भलायकी दिवच्या दली बेसांव दिवच्या दली आनी एकल्याक उबारून धरच्या दली एक सकत त्या हातांत आसा देखून थळ्या हातांनी तो पिडेस्तांक आपडटा आनी मिरेकल्स ऑफ हिलींग गूण करचे अजापां घडटात थळ्या हातांनी तो उंडो आनी मासली उगल धरतना मिरेकल्स ऑफ एबंडन्स दादोसकायेन बरोवन ओमतोवची घडितां अजापां विस्मितां घडटात थळ्या हातांनी कोण वायट सक्त्यांनी भरलेली आसा तांकां सुटका दिवच्या तली मिरेकल्स ऑफ डेलिव्हरन्स घडटात आनी थळ्या हातांनी मिरेकल्स ऑफ नेचर सगळ्या प्रकृतीचेरच एक अधिकार दाखोवन अधिकार दाखोवचो म्हणच्या वरणी अधिकार घडोवन सगळी प्रकृती समाधानान आसची दादोसकायन भरची मनशाक धैर्यान बरोवंक पयन मुखार करूंक आदार दिवच्या तले घडीत
आनी आयच्या सुवार्थेन माथेवाच्या 8व्या वास्वारान मिरेकल ऑफ नेचर, प्रकृतीचे अजाप घडच्यातले हात ताचे उबारून धरलेले जातात. आनी ह्या आयच्या अजापाक माथेवाच्या 8व्या आवास्वराक आमी गेले हांव जाल्यार 23 तावन 27 पर्यंत वळी. थंयसर आपोस्तालांची एक हंतांची वाडावळ आसा. पयल्यान पयलें आपोस्तालांचो सांगात आसा जेजूक. ते जेजू सांगाता गेले. जेजू दोणीर सोडलो आनी ताचे शीस जेजूच्या सांगाता गेले. माथेवाची सुवार्थ 8वा वास्वार 23वी बोळ. हांगासरच न्हय ते ताच्या पयल्यान ताच्या सांगाता गेल्यात. माथेवाची सुवार्ता 4था वास्वार 28वी बोळ वा 18वी बोळ मॅथ्यू 4:18. ताणी ताचे मासली पाकचे ते मासलेचो अनुभव आसचे मनीस मासलेच्या पाकची सांगाती लोक आसलो तांकांय ताणी सोडलें, त्याग केलो. मासली पाकपाक आदार दिवची दोण आसली ती ताणी सोडली. मासली पाकपाक आदार दिवची जाळां आसली ती ताणी सोडली. पीपल, पोजेशन अँड प्रोफेशन, तांच्या सांगाती लोकांक कुटुंबादारांक तांची आस्त म्हण आसली दोण ती ताणी सांडली. तांचे पूरक प्रत्येक पूरक वस्तू दाळ तेंय सांडलें. आनी जेजूच्या सांगाता जेजून ये म्हजो पाटलाव कर म्हणटाना ताच्या सांगाता गेले. माथेवाची सुवार्ता 4था वास्वार 18वी बोळ. आनी आज परत जेजूच्या सांगाता ते दोणीर सोडून गेले. सांगात हो तांच्या जिणयेचो एक हंत. जेजूचो सांगात धरून गेले. जेजूच्या सांगातान तांची तरबेती जाली, पैण जालें, तांची वाडावळ घडत रावली. पूण सगळी एका दिसांनी वाडावळ जाली ना. थोड्या फाटी देस्कत जाले, थोड्या फाटी कुसकाले, थोड्या फाटी भियेले, थोड्या फाटी कावजेले. आनी तांच्या जिणयेंत दुसरो एक हंत भिरांत. आमी बुडता आमचें जालें हे देवा म्हणजे आमी इतल्या वर्सां मासली पाकची व्याप्त केल्ले. उदका विशयांत आमकां माहीत आसचें, उदकांत आमी आसले. पूण आतां उदागत आमकां नियंत्रण करूंक जायना. भिरांकूळ वादळ तुफान उठलां, संवसार जिवीत तुफान जाला. देखून आमचे वरवीं साधना. आमी जालें, आमी बुडतांव, आमी मरतांव, आमचें जालें. तांच्या जिवितांत भिरांत आयली. सांगात धरून गेले पूण एका हंतार भिरांत जाली, कावजेणी जाली, अस्कतकाय जाली. आमचें जालें, आमकां हें जेजून सांगलें समजोंक समजलें ना. जेजू बरीत आमकां करूंक जालें ना, जिवंक जालें ना म्हणलें तलय एक टेन्शन जालें. भिरांत जाली, जिवीतच भिरांत जालें. येदोळ जिवीत जेजूचो सांगात आसलो, आतां तवळ तवळ जेजूची सांगात आसा जाल्यार तांकां जिवीतच भिरांत जालें. आनी म्हणालें स्वामी आमी बुडटाव जालें, आमी बुडटाव, आमचें जालें. आमी मासलेचे पाकपी, आमी उदकांत आसल्या, उदकांत आमचें काम आसलें, वृत्ती प्रमाणांत ते आसली. पूण आज आमचें जालें, आमच्या उदक आयकना. आमी बुडताव. जिणयेंत ती थोड्या फाटी बुडची साथ येता. तशें एक टेन्शन केदाळा कोण बुडता म्हणून कळ्यांक कोणाक कळ्ळे संदर्भ येतात, भिरांत येता, सांगूंक जायना. पूण सगळें शांत जालें. आनी तांच्या जिणयेचो आनी एक अंत ते विस्मीत जाले. जेजूचो सांगात धरून पैण करता आसतना भिरांत खंडीत तांकां आसली, पूण आतां विस्मीत जाले. जेजूचे आपोस्तोल मात सक्कडी ताका पळयल्ले. दर्यो आनी वारें सयत आमी तातूंत विलीन जावन पंचभूतांत आमी भुतां जावन येता म्हण आमी चिंतलें. पूण आतां दर्यो आनी वारें सयत ताका आयकता, ताचें उतर आयकता, ताचेर ताका नियंत्रण आसा. आनी ते वाडिल्ले जाले. सर्तीक तांच्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडावळ जाली. तांची भिरांत गेली. सांगात मुखार होवन गेलो. आनी विस्मीत जिवीतच एक नवेपणान भरलेलें, विस्मीतकायेन भरलेलें, अजापांनी भरलेलें आनी एक नवेसावांनी भरलेलें तांचें जिवीत जालें. ताका म्हणचें जेजू संगी आमी बुडटाव, जेजू संगी आमी वाडटाव, जेजू विणे आमी बुडटाव. केदाळा आमी बुडटाव. केदाळा थोड्या फाटी आमकां बुडल्या बरी भोगता कळीत ना. एक अशें घडीत जालां की म्हाका कळीत ना. पूण एक आयकल्लें, खंय आयकलां आसूंक बरो. कोण एकलो तरणाटो धांवून आयलोय. तरणाटो या तिके तरणाटपण तिके वाडोवन आसलो. धांवून आयलोय. धांवून येवन एका संख्या कडेन उडोवंक म्हूण म्हणल्या बरी धांवताय. तितलें आतां एका पुलिसान रावयली. खंय धांवताय? तो म्हणालोय हांव उडोवंक धांवता. उडोवन मरोंक धांवता. उडोवन बुडोवन मरोंक धांवता. वय गी. ताका पुलीस म्हणालोय तुवें उठच्याक आनी पडच्याक आनी बुडच्याक आनी मरच्याक म्हाका कांय म्हजें ऑब्जेक्शन ना.
म्हाका हे काल्याक उठटाय म्हण तूं सांग काल्याक धांवून वचून उडोवंक वेताय उदकाक मरोंक वेताय काल्याक म्हण सांग काल्याक म्हणचे जापा कितले आसात एक न्ही 25-100 जापी आहात म्हजी बायल समाना हांवें सांगलें खंयचें आयकना तिच्यात पेशांनी आसता आनी सिरियलांनी आसता मागीर म्हजी भुरगीं हांवें सांगलें खंयचें आयकनात मागीर म्हजी आवय बापूय ती आतां प्रायची जाल्यार फुरफुरोन आसतात शेजारची तांणी ती लढाय घेत येतात देखून मागीर आमच्या गांवांत राजकीय मुखेल्यांनी बरें ते तांच्या पंगडांनी आसात मागीर राज्यांत तांच्या मदें कच्चाट जाते आसा मागीर त्या वेगवेगळ्या देशांनी राज्यांनी कच्चाट जाते आसा आनी आमच्या काम करच्या कडेन पुरा एंत वद वराड खंयचे एक समघट ना मागीर आमच्या त्या वाड्यान पळोवंक वेताना त्या वाड्यान ती तशिंतात मागीर शिला वाड्याक वेताना थंय तशेंतात देखून म्हाका ते अशें बरें म्हणटाना वो सांगून वेताय इतलें सांगताना पोलीस तुडलोय उदकाक म्हळ्यार आची आनीक सांगून मुक्तना कोण समाना संवसारांत म्हणून पोलीस तुडलोय जालांगी जावन गुत्तना पूण थोड्या फावटी कोण उठटा कोण पडटा कोण बुडटा आमकां कळीत आसतना आमच्या जिणेंत खंयच्या वेळार खंयचे संदर्भ येतात पूण एकच गी जेजूचो सांगात आमकां आसा भियेनाका हांवूच तो म्हूण आमकां जिणेंत समाधान हाडच्या थंय एक सकत जेजू लागीं आसा संवसार तुफान जावंक पुरो पूण जेजू समाधान संवसार भिरांत असो जावंक पुरो पूण जेजू सांगात धैर्याचो सांगात थोड्या फावटी आमकां जेजू लागीं आसच्या उरले सगळीं लागीं आसतात गी चेड्यांक दादल्यांक MBA लागीं न्ही MBA म्हळ्यार एक मोबायल मागीर एक बायल मागीर एक ऑटोमोबायल MBA मोबायल बायल ऑटोमोबायल ह्यो 3 संगती म्हळ्यार वाहनां लागीं बायल मनशांक MSW लागीं MSW म्हळ्यार M फॉर मोबायल S फॉर सिरियल आनी W फॉर व्हील म्हळ्यार 2 व्हिलरां आतां कोरोना उपरांत चड जाल्यात ताजें मोलय चडलां देखून मोबायल सिरियल एंड व्हील ह्या 2 व्हिलरां ती लागीं जेजू आमकां लागीं आसूं दी आनी आमच्या जिवितांत आमी बुडटा म्हणून भोगतना मात्र न्ही हर एका घडये जेजू आमकां सांगात दिता भियेनाका धैर्य घेया हांवून सुद्दां म्हणून आमच्या जिवितांत विस्मितां भोगच्या बरी तो करूं न्ही म्हणून आमी मागया आमेन आमचे मोगाळ बापा आमी जावून तुका दिता मांडून तुमगे तयार बापा घालून तांचेर तुजें बेसा कितें आमचे ह्या संवसारान आसा तर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानाक तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्याचो वेळ सर्वच आमचें मोगाळ बापा आनी जावून तुका दिता मांडून तुमगे दयाळ बापा घालून तांचेर तुजें बेसा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तांचें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या नवा सरस्वती देव म्हणून घे सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या भाग्यवंत सांजू आंबाल दुसऱ्या उगडासा हो यज्ञ समर्पून तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या घाल तुज्या मोगान जियोवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां बाबो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबयाचो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवादीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय क्रिस्त आमच्या सोम्यावर आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो काय तो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो सांजो हांव पावल तुज्या दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुरें हो जिवीत आमकां धैर्य दिता
ताचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून तुका भक्तां सांगात निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वे सोडू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय सर्वे सोनाचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कुरू आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मळून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या बुडासाक करात बाबार्ताचो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्ती बणी उडास करता ओ जिविताचो बुडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अकेपितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवोन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान तूं वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकूळ तूं कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यान सोगडास काडया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माय संगाती सांजुजे तिजो पोती भगेंदमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगता आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व तराच्या वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वण राज्य जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुतीन
सर पातकांनी सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे बरोबर तिका शांती दे एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सभेयाचो एकामेका संगी सोमयाची शांती आमी वांटून घेवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेल्यांत ती सर्व सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरचे भाव म्हाका फवना पूण तुजे सासुत्रान तुका भलायकी मेळटली शांती सागोरा आमच्या मयार सोडोनारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा इतली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळ सर्गींची प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासपण सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोचो मुगूर ताका फावो जाल्लो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोडून
तुजी आनी आमच्या बाबा भयणी मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगात सासनाची सुख भोगूंक आमकां बाबो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेच पडू तुमचे सगळे याचो तुमचे सगळे आसो आनी सरपद वेदार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा मागीर जुवान पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एकोरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगाच्या नातां आमी जेजून देवा बापान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबान समाजान जायतें बरेंपण पात्रोन सांता मुखान जेजून देवा बापान केलां. हाजो आमी उगडास काडया. बरी भलायकी दिसपडतो ग्रास सान समाधान हर एक संगतीनी जेजून आमकां राखला ताजो आमी उपकार बावुडया. एकल्याक पुरगांवांत खाम मेळिल्ल्या खातीर तो अर्घां दिता. एकल्याक कुवेटान बरें खाम मेळ्ळ्याक अर्घां दिता. एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्याक अर्घां दिता. 10 वर्सांचें भुरगें आदल्या मंगळार आमी मागयल्लें जायत्यांनी मागलां. सिरियस कंडिशन वेंटिलेटर तें आसुल्लें आनी तांकां काल खबर आसा तें आतां चलता आस्पत्रेंत आसा. जायती बरी भलायकी देवान ताका फावो केल्या. आमचें मागणें देवान आयकलां देखून तीं अर्घां दितात. संपूर्ण भलायकी मेळच्याक मागणी विचारल्यान हांगासर मागोवन एकल्या गरजागो विकून गेल्ल्याक तीं अर्घां दितात. एकल्याची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जायत्या तेंपान तावन दिवंक नासलेली ह्या हप्त्यान ती दिल्या. ती देवाक अर्घां दितात. प्रार्थुया. Buka kuldara bapa bagi unsuam Paul दुसऱ्याच्या देण्यापासून आणि ताच्या विनंतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता.
तुज्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनू वाचता. ताचे परी भगिवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सजोवं पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या विनंती कर. हे भगिवन जोवं पावल दुसऱ्या पुवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं आमचो सुरवात आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार घेता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर. तुजी भगिवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडये आमची सर्व मागणी तेसावा विणवण्यो काळजाचे अत्रेक जोवं पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमी जायती हांगासर आयल्यांक घेवन मागणी तेसावा बवर्थान बरवशान मागलेलें देव आमकां दिता. अजाप रितीन देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. तर त्याच बवर्थान बरवशान आमची मागणी आतां आमी भेटोवन दिवया. हांगासर तेसावा वाचून सांगता आसतना तांचे खातीर विशेश जावन आमी आतां मागया. एकल्यान कामाक आनी तशेंच शिकपार आसच्या भुरग्यांक देवान राखच्याक मागतात. जाग्याचे डॉक्युमेंट बेगीन मेळच्याक. एकल्याचो घर जागो विकून वेचाक आनी दुसरो बरो घर जागो मेळच्याक. लिव्हराचे समस्ये संपूर्ण गूण करच्याक. 1.5 वर्सांच्या भुरग्याक बरी न्हीद बरी भलायकी फावो करच्याक. एकल्याची पिडा संपूर्ण रितीन गूण करून ताका बरी बरी सैरीक मेळच्याक. बरी सैरीक आनी तांचो जागो विकून वेचाय कुटुंब मागता. डिग्रीन बरे अंक आनी युकेन बरें काम मेळच्याक. हॉटेलान बरें बिझनेस जावच्याक. एकल्याचो हात दूख गूण जावं. दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावच्याक. भुरग्यां बरी भलायकी. मोगाच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटी मेळच्याक. पुताक दुबईन बरें काम मेळच्याक. 7 जाणांनी बरें काम मेळच्याक मागोवंक विचारलां. सुनेक दुबईंत बरें काम मेळच्याक. घरान शांत समाधान आसा जावच्याक. एक जोडे मोगान आनी समाधानेन जियोवच्याक. USA वेची इंटरव्यू बरें जावच्याक. एकल्याक दिल्ले पयशे उडासन पाटी दिवच्याक. एग्रीगोल्डाचे पयशे पाटी मेळच्याक. 4 चेड्यांक जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक. 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक. जाग्याचे रेकॉर्ड मेळच्याक. वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक. अपॉयंटमेंट कामाचें ऑर्डर बेगीन मेळच्याक. एका स्त्रियेच्या पांयाक येवची सूज गूण जावच्याक. हात मूय येवचे आनी आंग पांग दूख संपूर्ण गूण जावच्याक. पुताक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक. एकल्या बरी न्हीद पडच्याक. पांयांची सूज आनी तशेंच हात मूय येवचे गूण जावच्याक. ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक. गांठीची दूख गूण जावच्याक. वासुल्ले मोतीन उरोवन बरें शिकोवंक बरें अंक आपणावच्याक. 7वेंत बरें अंक मेळच्या खातीर घोव बायलां मदें समाधान रास करच्याक. पुता बेगीनच परमनंट रेसिडेन्सी मेळोवंक आनी भायर वेचाक. भुरग्याचें आखचें प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावच्याक. काजारी जोड्याक जिणेन सूख संतोश आनी तशेंच बरें काम आनी भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक. हातपांयाची दूख आनी हात पांय मिळोवचे समज गूण जावच्याक. बरी जिणे सांगातीन फावो जावच्याक. काजारी जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक. एका भुरग्याक इस्कोला वेचाक. एक काजारी जोड्या मदें आसचो मनस्ताप बेगीन पयस जावच्याक. एका पिडेस्तांक संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्याक. एकल्याचो हृदयांत उलोवप आसा
मतीक समाधान मेळच्याक एकल्याच्या लिव्हरा कडेन फळू द्यायला ते संपूर्ण जावन गूण जावच्याक कुवेट वावर करच्या एका चल्याक सैरीक मेळच्याक पुरगांवान वावर करच्या स्त्रियेच्या पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावच्याक ॲक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवच्या दादल्यांक संपूर्ण भलायकी मेळच्याक घर जागो बरो मेळच्या खातीर आमची सर्व मागणी त्या सावा आमी भेटोवन दिवया. तूं आमकां भाव येवकारिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. की एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखण आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नेहमी आमचे इसलेले आमच्या तसे आमचे पदकां मगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता आसले आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगतूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. ह्या घडये सर्व आमची पिडा शिडा जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमचे सर्व दुखी हॉस्पिटलांनी जायतीं जाणां आसात, ICUंत आसात, ऑपरेशन थिएटरांनी आसात, आमच्या घरांनी पिडेस्त प्रायवंत आसात. हर एकल्या ह्या घडी आमी उगडास काडया. जेजू ताजे हात गूण करचे. हे सर्व पिडेस्त भाव भयणींक जेजू ह्या घडी आपडून दी. भावार्थान आमी मागते आसाव आनी खंडीत जावन आमचे मागणे ह्या पूर्ण थळार थावन संजोवन पॉल दुसऱ्याच्या विनवणेन करचें तें मागणें जेजू आयकता आनी हर एकल्याची पिडा गूण करता. ह्या वेळार भावार्थान बरवशान हर एकल्याची पिडा गूण करच्याक आमी मागया. जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारला. हर एकल्याचो उगडास आमी काडया. सोम्याचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत सर तरांच्या पिडेस्तांत कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक संजोवन पॉल दुसऱ्यान आपल्या बागेवून चिडये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरताव. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागताव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. भगेवोन जोन पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करताव. ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता. तोच देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगेवोन जोन पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर्व वायटांतली आमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावन आमकां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां रावो. जेवण दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आतां आयचे प्रधान याजक बाब फ्रांसीस मानाचे वांती वाडटले. आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां ग्रेसी कार्डोजा
San Lorenz Poilo Vado. Murdom Dilatu, Vincent J.P. Pinto, San Pedro Vado, Felsi Pinto, San Pedro Vado, Francis Fernandez, Francis Poilo Vado, Reka Siquera, Nityadar Vado, Wilma de Souza, Francis Poilo Vado, Frederick Lobo, San Paul Vado, Margaret Thauro, Jesu Chapu Vitkalza Vado, Sunil Gomes Nirmarga, Niola Maria Lobo Pompedusro Vado, Lawrence Pinto Velancani Vado, Sister Lorenzia de Souza Bachpe, Reshma Rodriguez Mumbai, आणि Annie Fernandez Ferrar. जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणून हांव आनी तशेंच आमचो पात्रोन संत पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगेचनो आज आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी भोव अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मनादेक बाब फ्रांसीस लुद्रीक विगार अध्यापाडी आमच्या सेजारचे वाराड्याचे पाद्र्याप आदी वर्खाडी फिरगजेंत विगार जावन थंयसर फिरगज वा इगर्ज तांणी उबारलेली आसा. लगभग 16,000 घंटे लोकांनीच येवन वावर करच्या बरी तांणी पळयला, मुखेलपण दिलां. शतिवंत पाद्रापते लेखक ताच्या फुडें राखणोचे संपादक जावन तांणी वावर केला. आज विसारलेल्या वेळार बोवड आशेन अत्रेगान हांगासर ते आयल्यात. आमच्या खातीर आराधन भेटयलां, मिसाचें पवित्र बलिदान आनी आमच्या खातीर मागलां. मगाळ याजक बापानो, तुमच्या बहुउत्तीम सेवे खातीर अर्थाभरीत प्रसंगा खातीर सर्व जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या भक्तिकांतर्फेन हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन संताची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर हांव मागतां. मोक्षासो शांतीसो दूतांसो भाग्यवान जुबान पाव दुसरो विवेका कोटीचो भक्त तो. भाग्यवान जुबान पाव आमचो मोक्षाचो शांतीचो दूत आमचो. भाग्यवान जुबान पाव दुसरो विवेका कोटीचो भक्त तो. भाग्यवान नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा. राजी संदन मुख सेवा तुझो परसर पाटलोगा क्रिस्ता सोतुम बळभो होवे सबे सोराय गुबो. भाग्यवान सुबा पाव दुसरो राजी संदन मुख सेवा तुझो परसर पाटलोगा क्रिस्ता सोतुम बळभो होवे सबे सोराय गुबो. भाग्यवान सुबा पाव दुसरो. नमन नमन तुका,
तुझे माये आम सगलो सांगतुसो मोरये माये सदांच वर्णच्या मनशा कुळा विघ्नांतले राजा नमन नमन तुका नमन नमन तुका देवी भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या गोबरा मुखार सोबे ओंकार बऱ्या आशीर्वाद देवांका भाग्यवान सांजो आम पावल दुसऱ्या भाग्यवान तुझे कृपे बरा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले अपचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन